Ognuno di noi può dire: Gesù sulla croce ha pregato per me. Gesù può dirci a ognuno di noi: ho pregato per te nell'ultima cena e sul legno della croce. E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. E ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che per così dire siamo stati pregati, siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Gesù prega per me. Ognuno di noi può mettere questo nel cuore, non dimenticarlo, anche nei momenti più brutti.
देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. Sorbesporazzo polo, sortongra poros volto, sorbesporace mondi, sovia porosum forte, devacia dongra soruia, tacia mondira somuia, devacia dongra soruia, tacia mondira somuia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या चार्ल्स डिनीज हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसऱ्या इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या ओताल्वीन आनी कार्मेलीन ताबरीस हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज ऑजवीन सॅड्रिक पेरेरा, वेल्सी गामा आनी क्लिंटन बारेटो आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या गोंयचो क्रांती दीस, गोवा रेवल्युशन डे. खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया. भोव करून जे कोण क्रांती करतात, जे कोण गोंय सांबाळपाक भायर सरल्यात, जे कोण वायटाचेर निशेध मारून बरें आसा तें पाचारपाक सोदतात, तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळीं जी कोण बरीं नात तांचे पासत, सगळीं बरीं नात तांची सेवा करतल्या पासत, आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आपले शिकवणेन दुसऱ्या भाशेन न्हय पूण एक क्रांती केल्ल्या भाशेन शिकयता. तशेंच जे कोणें दुसऱ्यांनी करूंक ना तें जेजून आपल्या उतरांनी तशेंच करण्यांनी करून दाखयलें. आयज आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमी चालतीं बेस्ती न्हय पूण जेजूच्या मोगान बोल्लोलीं आनी जेजूचे शिकवणेन आमी नवेपण हाडटलीं मनशां जावंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी असलें नवेपण जें आसा तें मानून घेवंक आमी निभर काळजाचीं जाल्या, वा ताका सांगात दिवंक आमी भिवून फाटीं रावल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वोदयार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारूंक सांगता, मनांतलो तणाव सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलून
कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जायतीं जाणां कुडी मासा प्रमाणे आपलीच बोडाय करतात, तर मोज्यानूय बोडाय दाखोवंक जाता. कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सरता, तर पिसो कसो उलयता. हांवूय ती सांगूंक फुडें सरतां. ते हेब्रू, तर हांवूय हेब्रू. ते इज्रायलीत, तर हांवूय. ते आब्रामाची सोंसोत, तर हांवूय. ते क्रिस्ताचे सेवक, हांव पिसो कसो उलोवन सांगतां. हांवूय क्रिस्ताचो सेवक आनी ताचे वोन ओदीक. कोश्टां वावरांनी ओदीक, बोणकोणींनी ओदीक, मार फारांनी तांचे वोन बो ओदीक. सोबार पावटी मोडनाचे तोणीर पोरयान पावलां. 5 पावटी जुदेवांच्या हातांतलो 39 सोट्यो हांवें घेतल्यात. 3 पावटी म्हाका फातरांचो मार पडला. एकदां म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हाका तोणक्यांचो मार पडलो. एकदां म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटून 1 दीस आनी 1 रातभर हांव दर्यांत उरलों. हिशोब नासलोल्यो भोंवड्यो, नदींचें संकट, चोरांचें संकट, म्हज्या देस भावांचें संकट, विदेशांचें संकट, शारांतलें संकट, अरण्यांतलें संकट, दर्यांतलें संकट, फोटकिऱ्या भावांचें संकट, हें सगट म्हाका सांपडलां. वावर आनी कोश्ट, पुस्कळ जागरण, भूक आनी तान, सोबार उपास, तोंडी आनी विंगलेपण, हें सगट हांवें सोंसलां. आनी हेर सोगलें सोडून म्हजी दिसपट्टी घास, सोगल्या पवित्र सोबेंचे हुस्के. कोण असोक्त जाला जाल्यार हांवूय असोक्त जायना. कोणाक खोटी देख मेळ्ळी जाल्यार म्हाका ताचें जाळ पळोनात गाय. हांवें बोडाय सांगची आसा जाल्यार म्हज्या असोक्तायेंची सांगतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें गोड उतर. आमचो जबाब. सगल्या तळमळ्यांनी सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. सगलीं म्हणुया. सगल्या तळमळ्यांनी सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवाजतलों. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब. सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब. सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडची ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. आमचो जबाब. सगल्या तळमळ्यांतली सर्वेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. उद्गाराक उबी रावया. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, सोय 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 सोय. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, सोय 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 सोय.
तुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सोर्गींचें राज खरेंच तांचें. Survispor तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारान तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. तुवें साणूस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. तुवें तांचो इबाड करूंक साणूस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय ना. कित्याक तुजो थेवो आसा, तुवें तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगली तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगली तुजी कूड काळोखांत बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, पणजे 18th जून रोड म्हणून आसा. 18 जून रोड. आनी हो 18 जून रोड म्हणल्यार खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक लागता तो गोवा रेव्होल्युशन डे हाची एक याददिस्ती दवरून 1946 वर्साक 1944 वर्साक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी आमचो गोंयकार पूत डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांचो उलो आयकून सगळे गोंयकार लोहिया मैदानाचेर मडगांवां जमा जाल्ले खंय. आनीक जी पुर्तुगेजांची हुकुमशाही चलताली ताचेर पयलें बंड वो पयली क्रांती कशी सुरू जाली. आयज ताचो उगडास करून आमी गोंयकार गोवा रेव्होल्युशन डे 18th जून हो मनयता. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर जें आसा तातूंत आमकां क्रांतिकारी मेळटा. हो क्रांतिकारी भावार्था पासत पावलू जेन्ना भावार्थ परगटून गेलो जेजू आपणाक मेळ्ळ्या उपरांत, तेन्ना एक क्रांतिकारी कसोच जालो. आयचें पयलें वाचप आमी आयकता, तो आपली बोडाय करता. पूण ही बोडाय पोकी बोडाय न्हय, आपली असोक्तायेची बोडाय करतलो तो म्हणटा. आनी एक भावार्था खातीर क्रांतिकारी कसो कितें कितें आपणें केलां, कितलें आपणें सोंसलां, कितले फावटी भणकोणीन पडला, कितले फावटी दर्यांत उरला, कितले फावटी फातरांचो मार खाला, कितले फावटी आपणाक काडून भायर उडयला, हें सगलें सांगता. म्हणटच जो कोण क्रांती करता, जो कोण वेगळेंच कितें करूंक सोदता, ताची वाट बेस्ती स्मूथ न्हय. तातूंत जाय तो खतरो आसा, जाय ते त्रास आसा. आनी हें फुडें व्हरून क्रिस्ता पासत बागेवन पावलू मुखार चल्लो. खुद जेजू आमी ताच्या जिवितांत पळयता. खुद जेजू एक क्रांती म्हणल्यार जाता. एक क्रांतिकारी कसो न्हय, पण खुद जेजूच क्रांती. कित्याक जेजू जेन्ना शिकयतालो, जेजू जेन्ना उचोऱ्यां करतालो, तेन्ना जायते जाण म्हणटाले हो दुसऱ्या भाशेन न्हय, हो आमच्या वडिलां भाशेन न्हय, पूण हो आपणाक पदवी आसलेल्या भाशेन उलयता, आपणाक सगलो धिरेत आसलेल्या भाशेन उलयता. ही स्पीक्स विथ ऑथॉरिटी.
आनी भोव करून विथ ऑथॉरिटी कितें उलयतालो, जी शिकवण त्या काळार एके भाशेन शिकयल्ली. भोव करून तुका कोणें वायट करीत जाल्यार तुवें परतून वायट करपाचें. तुज्या एक पोल्यार मारीत जाल्यार तुवें ताचो दुसरो पोलो फोडपाचो. असली शिकवण कुशीन काडून वेगळी शिकवण शिकयता. तुज्या एका पोल्यार मारल्यार दुसरोय पोलो दाखय. तुका कोण वायट करता वा तुका जरी तर कोण एक कोस चलूंक लायता तूं ताचे बराबर 2 कोस चल. तुजें आंगावलें काडीत जाल्यार तुजो जुबोय ताका दी. तुका कोण दुखयता ताका बोगोस, दुस्मानाचो मोग कर. हें सगलें जेजू जें सांगता तें 8वेंच आसलें, एक क्रांतिकारी शिकोवप आसलें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां हे थेव्यांची खबर करता. आयज आमचो थेवो खंय आसा? आयज क्रांतिकारी म्हणटात ते कित्याक उठल्यात? आयज एक्टिविस्ट म्हणटात ते कित्याक उठल्यात? तांच्या सगल्यांच्या उतरांनी एक वस्त आमकां मेळटली, आमचें दायज काबार जालां. आमचे थेवे पिड्ड्यार करतात, ते सांबाळपाक जाय आमचे फुडले पिळगेक. आनी फुडले पिळगेक हें दायज, हे थेवे सांबाळचे पासत ही क्रांती. आनी ही क्रांती करपाक एक उलो. पूण खरो तेवो आमचो खंय आसा? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता आमचो खरो तेवो ह्या संवसारांतलो न्हय. ह्या संवसारांत थेवे आसात, दायज आसा, वय आसा. पूण ह्या संवसारांत जें आसा तें फोडून उडोवपाक जाता. तें चोरूंक आमचे मदें चोरूय आसा. आमचे मदें आमच्या गोंयांत कितलेच आसा तसले चोर, जे आमचें गोंयचें दायज एक भाशेन चोरून व्हरत आसात. कितलेंय सांगल्यार आयकनात, आपणाक जाय ते भाशेन निसंटन करतात. आनी असले चोर आसात थंयसर. हो थेवो जो आमचो आसा घडये सासणाच्या सासणाक उरचो ना. पूण थेवो जो तूं पुजायता, एकठांयता, तो स्वर्गार सदांच उरता. तसलो थेवो जावं दी हें जेजून सांगलां. आनी स्वर्गार उरता तसलो, सदांच तोखता तसलो थेवो जरी तर आमी एकठांयतल्या जाल्यार जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत घालप. जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत जरी तर घातली जाल्यार हो आख्खो थेवो, सर्गीच्या राज्याचो थेवो आमचो जातलोच. भोव करून दुसऱ्यांक भोगसून, भोव करून ओनीत जूंय आसा थंयसर नीत स्थापून, भोव करून जे कोण खाला आसात वो उण्या दर्जाचे म्हणून मानलेले आसात, पीपल एट द पेरिफरी, तांकां वयर काडपाक जितलें आमच्यान करपाक जाता तें करून. तेन्ना भाव भयणीनो, हो थेवो स्वर्गा राज्यान आमी एकठांय करता. जेजूची आज्ञा करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. ही मोगाची आज्ञा दुसऱ्या सवें पाडून सेवा जरी तर आमी केली जाल्यार हे थेवे आमच्यान एकठांवंक जाता. भोव करून आतां ह्या दिसांनी जेन्ना गरजेक सांपडलेलीं जायतीं जाणां आसात, पिडेस्त आसात, जेवणाक पातीशेर जातात तसलीं आसात, कपडे घालपाक जाय तसलीं आसात, वेगवेगळे तरेची मनशां आसात जीं अडचणीक सांपडलेलीं आसा, वाल्नरेबल पीपल. जाल्यार तांचे सवें जेन्ना आमी ह्यो बऱ्यो करण्यो करता, तांकां सांगात दिता, तांकां मोग दाखयता, तेन्ना आमी आमचे थेवे एकठांय करता. जाल्यार भाव भयणीनो, हे थेवे एकठांय करता आसतना आमचें मन, आमचें काळीज साफ आसपाक गरज. देखून जेजून ही बीन एक क्रांतिकारी खबर सांगल्या, जरी तर तुजो दोळो जो संवसार पळयता, जो हे दायज पळयता, तो दोळो जरी तर उजवाडाचो न्हय जाल्यार तो आख्खोच काळोख जातलो. म्हणटच उजवाडाच्यो करण्यो करूंक आमी उजवाडाच्या दोळ्यांनी पळोवया. आनी उजवाडाच्या दोळ्यांनी पळयता आसतना जें कितें आमचें जायते फावटी वायट मन आसा, बॅड इंटेन्शन्स आसात, दुसऱ्या सवें पळयता आसतना तें काडून उडोवपाक गरज. दुसऱ्यांची फकत टिकाच करून तांकां खाला उडोवचे परस जें कितें दुसरीं बरें करतात ताची तोखणाय करून तांकां वयर काडूंक गरज. तेन्ना आमची क्रांती जाली. जाल्यार आयच्या दिसा भाव भयणीनो, आमच्या गोंयचे क्रांतीचो दीस आमी मनयता आसतना 75 years आयज बगतात, जाल्यार हो क्रांतीचो दीस आमी मनयता आसतना खेरीत भाशेन आमी असलीं मनशां जावया. आमचो थेवो सांबाळटलीं आनी आमचो तेवो आमी दुसऱ्यांक बरे भाशेन दितलीं. आनी ह्या संवसारान साणून वेता, चोरून वेता, साणूस खाता, तसल्या थेव्या फाटल्यान आमचें काळीज मन घालचे बदलेक सदांच उरता
तसल्या सर्गीच्या थेव्या सवे आमचें मन काडीस घालूंक आमकां कृपा मागुया. हे बेटीन हो व्हडांतलो व्हड आमचो थेवो, ताच्याहून व्हड थेवो ना, जेजू क्रिस्त आपले मांस रगत आमकां आमकां दिता. जाल्यार ताका घेवंक ह्या आल्ताराचेर जेन्ना हो उंडो सोरो बदलता तेन्ना आमचीच बदलणी जावंक ह्या उंड्या सोऱ्यान आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमचें गोंयकारांचें जिवीत तातूंत घालुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोल. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घोटपूर गोठुया. Jesu melo, Jesu żywot sala, Jesu nowianieto. Jesu melo, Jesu żywot sala, Jesu nowianieto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत क्रांतिकारी कशें सोंपून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. क्रांती घडोवपाक आमचें काळीज मन बदलूंक जाय. क्रांती घडोवपाक आमी सगळे बाराबर येवपाक जाय. आमी सगळीं एका देवाची भुरगीं देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान ताका उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळजी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संसाराच्या पापांतले आमची रक्षण कर. देवाचे शिरी संसाराच्या पापांतले
आमची तौहीद कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढणे, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फळमाला, पूण तुज्या एकाच वरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोमी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक तांकां तुजी नांवीं सांबाळ. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आयज शुक्रवार सांजेर 7:15 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी खेरीत भाशेन आयची बोजवण आमी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी सगळ्या गोंयच्या क्रांतिकाऱ्यां पासत भेटयतले.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सेवा आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus,